नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. इंस्टाग्रामार गाजता असोळणेचो ल्हान नुस्तेमार आर्नोल्ड डिसिल्वा. खेळपाच्या वयांत मेळयली नुस्तेमारीत वळख खासा रिपोर्ट. पावसात मिनाची येरादारी नाकाच. पिळगांवच्या सारमानस वाठारांतल्या थळाव्यांनी आडायले मिनाचे येरादारी करपी ट्रक. काँग्रेसीची मनीषा उजगांवकर आनी शमिला सिद्दीकीक केले पक्षांतल्यान निलंबीत. पक्षाआड भुमिका घेतिल्ल्यान केली कारवाय. गांवकरवाडा होंडा सत्तरीत खोपीक लागलो उजो. उज्यान सामानाचो लासून जालो गोबोर. सुमार 1 लाख रुपयांचे लुकसाण. आमदार विजय सरदेसायांच्या मागण्याचेर जातली चर्चा. ज्येष्ठ फुडारी घेतले निमाणो निर्णय, सांगता काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे. आनी पाटकराच्या विधाना उपरांत राजकीय चर्चाक उदाण ना. 2 गट काँग्रेस एकूच. प्रदेशाध्यक्ष चोडणकरान केले स्पष्ट. मात पाटकराच्या विधाना लागून काँग्रेसीत 2 गट जाल्यात काय कितें पडला प्रश्न. आता खबरो विस्तारान. गोंय प्रदेश काँग्रेसीची आदली सरचिटणीस मनीषा उजगांवकार आनी समाज माध्यम विभागाची समन्वयक शमिला सिद्दीकीक हांच्यांनी पक्षाआड भुमिका घेतिल्ल्यान सोमारा निलंबीत केले, अशी माहिती प्रदेश समितीच्या मिडिया विभागाचे मुखेली अमरनाथ पणजीकार हांणी दिली. दोगांयकूय तांची बाजू मांडपाक संद दितले अशें सांगलां. की जो काँग्रेसचो मेंबर, जो काँग्रेसचो ऑफिस बेरर इनडिसिप्लिन करतलो, बेशिस्तपणा करतलो, तेची बेशिस्तपणा, तेचे इनडिसिप्लिन आणि तेची काँग्रेस पार्टी विरुद्ध उलोवपाची तेची भाषा ही काँग्रेस पार्टी आणि काँग्रेस पार्टीची लिडरशीप खपोवन घेवपाची ना, हो आयज निर्णय जाल्लो आसा. आयच्या बसकेन ह्या डिसिप्लिनाचेर नाराजी व्यक्त करता आसतना भासाभास जायती जाली, जायत्या जाणांच्या नावांची चर्चा जाली. आयज कोण कोण काँग्रेस पार्टींच्यान रिजायन जाल्या, थोडे सोशल मिडियाचेर रिजायन जाल्या. जेंकां रिजायन जावपाक जाय आसले तेंच्यांनी ऑफिशियल आमच्या ऑफिसान हाडून रेजिग्नेशनां दिवपाची आसता, जावं ईमेल करपाची आसता. पण थोड्यांनी मिडिया बायट दिता आसतना सांगलें की आपूण रिजायन जालो. थोड्यांनी सोशल मिडियाचेर व्हॉट्सएपाचेर आपूण रिजायन जालो म्हूण खंयच्या तरी ग्रुपान घातला. थोड्यांनी फेसबुकार आपूण रिजायन जालो म्हूण घातला. सो ही बेशिस्तपणा आनी हेचेर भासाभास करता आसतना जायत्या लोकांची चर्चा जाली आनी 2 काँग्रेस पार्टीची 2 ऑफिस बेररां, जे आदी ऑफिस बेरर आसली तेंच्यांनी सोशल मिडियाचेर सांगलां आपूण रिजायन जाली आनी वचात थंय कांय नियंत्रण नासतना जे कितें उलयत सुट्टात त्या 2 काँग्रेसच्या मेंबरांचेर कारवाई जाल्ली आसा आनी तांकां सस्पेंड केल्ली आसा काय पार्टींतल्यान. आनी 2 नांवां जावन आसा. शमिला सिद्दीकी, जे पयलीं सोशल मिडियाचे कोऑर्डिनेटर जावन आसले, तेका पार्टींतल्यान सस्पेंड केला. आनी दुसरे जेका सस्पेंड केला ते जावन आसा मनीषा उजगांवकर. गोवा फॉरवर्डाची सध्या काँग्रेसी बरोबर युती आसा. आमदार विजय सरदेसाय हांचे मागणेचेर तांचे बरोबर चर्चा करतले. ह्या विशींचो निमणो निर्णय ज्येष्ठ फुडारी घेतले, अशी माहिती काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन दिली. आमदार विजय सरदेसायच्या विधानाचेर माणिकराव ठाकरेन प्रत्युत्तर दिला.
2022च्या विधानसभा वेंचणुके उपरांत आपलो पक्ष काँग्रेसीत विलीन करपाचो आनी आपल्याक विरोधी पक्ष फुडारी पद दियात म्हूण आपणे काँग्रेसीक ऑफर दिल्ली अशें विधान आमदार विजय सरदेसायान ताच्या वाडदिसा निमतान केल्लें. ताच्या ह्या विधानान काँग्रेसीत बोवाळ पडला. हे विशीं पत्रकारांनी काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक प्रस्न केले. आयकात हे विशीं काँग्रेसीचे फुडारी कितें म्हणटात ते. Sardesai has made a statement saying that he could have become LOP but he was stopped. What do you have to say on that issue? क्या आप देखिए विजय सरदेसाई जी एक हमारे अलायंस पार्टनर हैं और उस तरीके से उनका हमारे से एक रिश्ता है, एक समझौता भी है और उस तरीके से हम आगे भी जाते हैं. अभी उन्होंने कल जो कहा वो आपको पता है कि क्या क्या उन्होंने कहा है. तो पहले उनका उस वक्त की बात है कि मैं मर्ज होना चाहता था, पार्टी हमारे मर्ज करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त विश्वास नहीं दिया. अभी उनका उसके प्रति क्या उनका रवैया है, किस तरीके से वो अभी क्या चाहते हैं, वो हम कुछ लोगों को जिम्मेदारी दे के उनके साथ बातचीत करेंगे. लेकिन अलायंस पार्टनर है और हमारी कोशिश ये है कि जितने भी अलग अलग पार्टी है, स्टेट लेवल की कांग्रेस पार्टी है, जो बीजेपी को हराना चाहते हैं उन्होंने एक साथ आना चाहिए. उनका भी यही मकसद होगा ऐसा मुझे लगता है. म्हाका दिसता ताका देवान बरी शक्ती दिवची ह्या BJPच्या विरुद्ध. आज जेन्ना आमी थोडेशे आहाय जे वांगडा रावन BJPच्या विरुद्ध आमी झगडपाक जाय. आनी म्हाका दिसता गोंयकारांक खबर आसा ज्या पद्दतीन BJP सगळ्या मदें फूट घालपाचो प्रयत्न करता. तो फूट घालपाचो म्हाका दिसता BJPचो हात आसा मेन. आनीक देवान गोंय सांबाळपाक म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय. दुबावना विधानसभेन जे आमी BJP विरुद्ध झगडटा त्याच पद्दतीन मुखार लोकांक दिसता एकठांय रावन झगडपाक जाय आनीक फुडें वचपाक चलपाचें न्हू. धांवन ह्या BJP विरुद्ध आमी सगळ्यांनी BJP विरुद्ध काम करता. सो तुमकां दिसता की BJP विजय सरदेसाईक मॅन्युपुलेट करता अशें? प्लीज डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ. बिकॉज तुम्ही म्हणलं की I am very clearly saying I am wishing him all the best. May God give him good health, good wealth and everything. Together जे आमी चल या फुडें न्हू, चल धांवपाची गरज आसा, चलपाची न्हू. पार्टीचे प्रोग्रामाचे अनाउन्स केले पार्टीचे न्हू रिगार्डिंग अलायन्स अलायन्साचे देखून उलयला तो LOP जावंक शकतालो पूण ताका जावंक दिवंक ना म्हणून. What do you have to say? आमी आयज आमचे बसपाचे आसा सगळे तेजेर नो वी हॅव मिटींग ऑफ ऑल द ऑफिस बेरर्स टुडे एंड ऑल द सिनियर लीडर्स ऑल्सो No, but you are diverting from that topic. No, I'm not diverting So from what is your say on that? On what? On Vijay Sardesai statement which he made. त्यांनी सांगले की मर्ज करपाचे आसले ते करून दिवंक ना 2022 दिनेश गुंडूरावान सांगले तेका की 2022 How I can comment on something तुम्ही सुद्धा असले तुमचा सुद्धा गजाल खबर आहे म्हटलं. Are you aware about this? Yes, I'm aware of that. It's given the proposal. Proposal is before the High Command. So High Command has to take a decision on whatever it is. So what he said was correct. What for everything I'm not No, correct. I was there in 1 or 2 meetings where I was there. Otherwise, I don't know other things. So I cannot endorse whatever. गोवा फॉरवर्डाचे आमदार विजय सरदेसाय हांच्या वाडदिसा निमतान परबितींतना काँग्रेसीचो आदलो अध्यक्ष अमित पाटकरान विधान केले. विजय सरदेसाय काँग्रेसी बरोबर आसा आनी सदांच आसतलो, मात ते खंयच्या काँग्रेसी बरोबर रावतलो हें तुमी सोदा अशें पाटकरान विधान केल्लें. हाचेर प्रतिक्रिया दितना काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी गोंयांत एकूच काँग्रेस पक्ष आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलें. आयतारा गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली आनी फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांचो वाडदीस जालो. ह्या वाडदिसाक काँग्रेसीच्या आदल्या प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान हाजेरी लायली. विजय सरदेसाय काँग्रेसी बरोबर आसात आनी सदांच आसतले, मात ते खंयच्या काँग्रेसी बरोबर आसतले हें तुमीच सोदा अशें विधान केल्लें. ताच्या ह्या विधानाक लागून राजकीय मळार चर्चा चल्ल्या. तशेंच काँग्रेसीत 2 गट जाल्यात काय कितें अशे प्रश्न पडल्यात.
मात हे विशीं जेन्ना काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकराक विचारल्यार तांणी सांगलें गोंयांत एकूच काँग्रेस पक्ष आसा आनी पक्षांत खंयचो दुसरो गट नाशिल्ल्याचें तांणी स्पश्ट केलें. ते म्हणल्यार विजय सरदेसाय जो आसा तो काँग्रेसी वांगडा आसतलो, पूण खंयची काँग्रेस ही तुमी सोदून काडा म्हटल्यार तेणी. म्हणजे दुसरी बीन काँग्रेस आसा अशें कितें आसा सर? तुम्ही ताका विचारा न्ही, तागे स्टेटमेंट हांव कसो रिएक्ट जातलो. दोन पार्टी आहा, काँग्रेस दोन पार्टी आहा. एकूच आसा. काँग्रेसीन दोन ग्रुप आहा, तुमचो एक आनी पाटकराचो एक वेगळो बी. काँग्रेस सगळो आसतो काँग्रेस ग्रुप. जाल्यार अमित पाटकर असो कितें स्टेटमेंट करता? तुम्ही ताका विचारपाक जाय न्ही. आतां सध्या काँग्रेस आनी गोवा फॉर्वर्ड स्टेटस कितें? अलायन्सान आसा ना कोणें ना म्हणलां आसा अलायन्सान? कित्याक त्या साठी विजय सरदेसायचे जे स्टेटमेंट जाता ते खातीर उलोवप चालू आहा. आमचे बसून डिस्कस करपाक जाय न्ही, सगळे जितले कितें आसा अलायन्साचे इशू आसा ते स्टेजी वयल्यान जायना न्ही, ते बसून सगळ्यांनी डिस्कस करपाक जाय आनी खंयचे अलायन्स जे आसा दोनी एकमेकाच्या पार्टीक रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. सो आमी खंयच्याय पार्टीक अलायन्सा आसून दुसरे पार्टीक अटॅक करप नासता. मजगतीं काँग्रेस पक्षात सध्याचे तांचें पोझिशन कितें आसा असो प्रश्न विचारतकच काँग्रेसीचे आदले अध्यक्ष अमित पाटकरान पक्षाच्या फुडारपणा विशीं प्रश्न उपरासल्यात. आपूण एक निश्ठावन काँग्रेसीचो कार्यकर्तो अशें तांणी स्पश्ट केलें. आपल्या पदा विशीं पक्षाच्या प्रभारीक प्रश्न विचारचो अशें सांगून सध्या पक्षान तांकां कसलीच जापसालदारकी दिवंक नाशिल्ल्याचें तांणी स्पश्ट केलें. तशेंच सोमारा काँग्रेसीची बसका जाली, मात त्या बसकेक आपल्याक आपोवणें दिवंक नाशिल्ले देखून काँग्रेसीत दोन गट जाल्यात काय ना ते तुमीच सोदून काडचे अशें तांणी पत्रकारांक सांगलें. काल हांव जें उलयलां तें हांव इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचो अध्यक्ष आशिल्लो आनी विजय सरदेसाय पळय जें उलयतालो तें इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचें उलयता. आतां आज म्हाका तुमच्याच इन्फॉर्मेशन म्हाका कोणें रिपोर्टरांनी विचारलें की बाबा आज काँग्रेसीची मिटींग आसा. आतां कांय दीस लोक म्हाका सांगताले की आनी एक काँग्रेस खंयची दुसरी आहा काय. आतां आज इंडियन नॅशनल काँग्रेसीची जर मिटींग आसा जाल्यार म्हाका कांय इंटिमेशन ना. सो आय डोंट नो वीच काँग्रेस जी आसा पळय ती म्हाका दिसता की तुमी सोद लावपाचो की आज बाबा जर तर काँग्रेसीची मिटींग जाल्यार ती खंयची काँग्रेस ही म्हाका तुमी सोद लावपाक ताजेर. काल तुम्ही सांगलेले खंयची पार्टी ती तुमकां खबर ना. ना हांवें सांगिल्लें तें इंडियन नॅशनल काँग्रेस, ज्या काँग्रेसीचो हांव पयलीं पळय अध्यक्ष आशिल्लो ती काँग्रेस. आनी मुखार सुद्दां इंडियन नॅशनल काँग्रेस ज्या पक्षाचेर हांवें लास्ट टायम इलेक्शन लढयलें आनी अवघ्या थंय 300 मतांनी तो थंय जिखलो BJPचो आमदार, त्या इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचे उलयता. आतां आज जी मिटींग आहा ती तुमी शोध लावपाचो. पण आमी गिरीशाक ऑलरेडी विचारले आमी. ना हे तुमी ताका विचारपाचें. तो सांगता तो तुमकां. पूण म्हाका आज इंटिमेशन ना मरे. सो ती दुसरी पार्टी गिरीशाची. आय डोंट नो. तुमकां आपोवंक ना. इंडियन काँग्रेस नॅशनल पार्टी ना ती तुम्ही शोध लाया मरे. अमित पाटकर हांणी केल्ल्या विधानांक लागून राजकीय चर्चेक उद्धाण आयला. तांच्या विधाना उपरांत गोंय काँग्रेसीत आतां दोन गट जाल्यात काय कितें असो सध्या सगळ्यांक प्रस्न पडला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पेडणे तोरशा वाठारात नागा साधूचे रूप घेवन विश्वास संपादन करीत भांगर आणि रोख रक्कम घेवन फरार जाल्ल्या तिगांक मोपा पोलिसांनी अटक केले. पोलिसांनी या तिगांक महाराष्ट्रातल्या धुळे जिल्ह्यातल्यान अटक केली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 8 जूनाक तोरशा वाठारांतले सूर्यकांत वीर हाची नागा साधूचे रूप घेवन फटवणूक केली. नागा साधूचे रूप घेवन आशिर्वाद घेवपाचे नाटक करून भांगराची सरपळी, अंगठी आणि 2600 रुपया रोख रक्कम मेळून 1,20,000 माल फारायलो. ह्या प्रकरणात पुलिशेंत गुन्यांव नोंद जाले उपरांत पुलिसांनी तपास सुरू केलो. CCTV फुटेज आणि तांत्रीक तपासाच्या आधाराचेर दुबावितांचो सोद घेतलो. दुबावित आरोपी गुजरात नोंदणी आशिल्ल्या धव्या रंगाच्या फॉक्सवॅगन पोलो कारींतल्यान महाराष्ट्रात गेल्ल्याचे स्पश्ट जाले. ते प्रमाण पुलिसांनी पंगड तयार करून धुळे जिल्ह्यातल्यान नरुनाथ मदारी, दीपकनाथ मदारी आणि जगन्नाथ मदारी ह्या तिगांक अटक केले. तांचे कडल्यान भांगराची सरपळी आणि अंगठी जप्त केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. ताका बरो तेणें उलयलो आनी ताका सारको कॉन्फिडन्सान घेतलो. ताजे कॉन्फिडन्स घेवन ताका तेणें हातीक ताजे एक फिंगर रिंग आशिल्लें गोल्ड आनीक गळ्यान चेर आशिल्ले गोल्डन, ते तेणे दोनी हे पळयले आनीक एक एक करून ताणें दोनी घेतले ते. आनी म्हणून तुजे बॉसान कितले पयशे आहा दी म्हणून लागता. तेणें काडून सगळे 2600 बॉसान ते कॅश आसले ते काडून दिले ताका. हे दितात मागीर तेंच्यांनी ताका तुजें बरें जातलें, फाल्यां तुजें
कल्याण जातले, देव तुका पावतलो, हे करून ताका परत ताका ताणें हें केलें आनी ताका मातसो हिप्नोटायज केलो आनी ताका ते तेन्ना कांयच कळना आनी तो काडले आनी हे गेले. तेजे वांगडा दोन म्हणजे ते ताका बरें इन्स्टिगेट करताले ताका आनीक घे कितें करून, तरी बरें ताका कांय अशें मारूं ना, बट ताका ताणें हिप्नोटायज करून ताजे कडेन पयशे तेंच्यांनी काडले आनी गेलो. वता आसतना हे मनिशान आतां हो कंप्लेनर आमचो सूर्यकांत मुकुंद वीर हेणें फक्त ताचो गाडयेचो एक नंबर नोट केलो, दॅट इज 06 आनी GJ म्हणला गुजरात रजिस्ट्रेशन. हे फक्त ताणें आमकां इतकोच क्लू दिलो न्हय की हे गाडयेन तेणें मनिशान आमकां अशें टोपी घातली आनी गेलो. मागीर आमी सगळे स्टाफ लागले. आतां आमच्या एरियान मोपा PS एरियान पडटा आपले पत्रादेवी चॅकपोस्ट. सो ते चॅकपोस्टाचेर वचून आमी सगळे जे डिटेल जितले गाडयेचे इनकमींग आवडगीन सगळे स्टाफान आमचो लागले. PI आमचो देवूलकर, मागीर वजरकर, हे सगळे ड्युटी ऑफिसर हेंच्यांनी बाकीचे स्टाफ सारके लागून ताजे फूल आमी गाडयेचे तेजे डिटेल्स काडले भायर. गाडयेक आमकां मातशे रफ नंबर दिसपाक लागलो. सो तो नंबरा वयल्यान आमी आमची टीम फॉर्म केली इमिजिएटली आनी तेजे फाटल्यान सारके रिहर्सल लागले. सो हे करता म्हणून आमकां एटलिस्ट एक 4 दीस लागले. ताका आमी ट्रेस करता. महाराष्ट्रान गेले, मागीर गाडी गुजरातची, सो गुजरातान गेले. अशें करून मागीर लास्ट आमकां महाराष्ट्रा, गुजरात आनी गोवा बॉर्डराचेर आमकां ती गाडयेचे तेजे डिटेल्स मेळ्ळे. मागीर आमी थोडो पुलिसाचो स्टाफ आसा आमचो, धुळे पुलीस स्टेशन महाराष्ट्रा जे आसा तेंचोय हेल्प घेतलो. तशेंच गांधीनगर गुजरात तेंचोय आमी हेल्प केलो पुलिसाचो. आनी ही गाडी आमी तिचे एसिस्टंटान ती गाडी ट्रेस केली. ट्रेस करून मागीर आमी ते लोकांचे ट्रेस केले जे कोण यूज करता ते, की ताजे फाटल्यान एक परत आमकां एक क्लू दिलो न्हय. एक साधूचो फोटो आशिल्लो, बारीक स्टिकर आशिल्लो. सो ते वयल्यान आमी ती गाडी सारकी पिन पॉयंट करून टेक्निकल सर्वेलन्स आमी सगळे घेतले आनी जितके आमकां यंत्रणा आसा आमचे कडेन एवेलेबल हे डिटेक्शनाक तांकां यूज करून आमी हितूंतल्यान 3 एक्युजाक एरेस्ट केले. गोमंतक TV खातीर तळशेच्यान निवृत्ती शिरोडकार. पणजे महानगरपालिकेत सत्ताधारी आणि विरोधक असे भेदभाव चालू आसात. महापौरान झाडां भेंडपाची मशिनां विरोधी नगरसेवकाक दिवंक ना. 1.5 म्हयने मायज जाले विरोधी नगरसेवकांच्या विभागात धोको निर्माण करपी झाडां अजूनय भेणूक नात. पालिकेच्या ह्या भेदभावाक लागून आमकां लोकांचे तिडकीक तोंड दिवचें पडटा असो आरोप विरोधी नगरसेवकांनी केला. जाल्यार नगरसेवकांनी केल्ले हे सगळे आरोप चुकीचे आसा अशें महापौर रोहिताचें म्हणणें. We are not getting support from the administration on certain issues which we want to bring to the notice of voters and Penjim public in general. So the main issue किती आहे? तुमकां सगळे खबर आसा पावसाच्या पयलीं आमकां ते हे व्हडले मशिनां मेळटा स्कायलिफ्ट झाडां करून करपाक. Now we have taken home 38th March, the new council is coming in place. From 38th March, we have, all 3 of us have not been given the machine even for 1 hour. तर कितले वॉर्ड आहा? 30 वॉर्ड. कितले मशीन आहा? 2 स्कायलिफ्ट आहा प्लस आमचे कडेन कुलोन आहा. आमी जाणा आमी ऑपोजिशन आहा, तुमी रुलींग पयली धाडटा आमकां कांय प्रॉब्लम ना. आतां कितले 60 दीस वयता. मार्च, एप्रिल, मे, आतां आमी जुनान पावला. डायरेक्टली 2.5 months जाले आमचे अडेच म्हयने. आतां 75 डेजान आमकां इवन 1 वरान तुका टायम ना मशीन धाडपाक. दिस इज अ सिरियस इशू. पावसाची पयली प्रुनिंग जावूंच जाय. आतां वन्स द रेन कम्स इन फूल स्विंग मागीर तेन्ना करून कितें फायदो? आमच्या वर्कराक वचून मागीर त्रास न्हू. टू क्लाइंब ऑन अ वेट ट्री तर वर्कर पडून जाता मागीर. सो वी हॅव टू डू ऑल दीस बिफोर द रेन्स ऑर एटलीस्ट बिफोर द रेन स्टार्ट इन फूल स्विंग. ते झाडां कातरून उडयल्या ती पासून ना. तितले म्हयन्याच्या म्हयने ती पडलेली ना. ती काडीत जाल्यार ते काड म्हणत जाल्यार ते म्हणटा आयज काडटा फाल्यां काडटा, काडना म्हणटा, कोत्ता म्हणटा, पूण ते करीच ना. आनी ते म्हाका बोर्ड सुपरवायझर अलॉट केलेलो आहा तो तेका म्हाका दिसता इन्स्ट्रक्ट केलेलें आहा कितें तें म्हाजें आयकोन पासून घेयना. इफ आय कॉल कोत्ता म्हणटा बट शी इज नॉट कमींग. ते हेका धाडटा ते झाडू मारता तांकां धाडटा आनी ती मातशें रावता तांकां पोत्ते मारता. मे बी हॅव टू गो. आय मेट डेप्युटी मेयर, कमिशनर, मेयराकूय थिंगा आमकां धाडटा कांय आमचें करीच ना. ते दिसा म्हाका ट्री कट करपाक धाडलें बट दे डी नॉट इन्फॉर्म मी. कावन्सिलर फ्रॉम अदर वॉर्ड ही हँडल्ड एवरीथिंग. एंड वेन वन ऑफ माय वोटर तेणें म्हाका कॉल करून सांगलें तुजी झाडां कातोत्ता हिंगा.
And when I called him, he's telling me, no, they are already gone म्हणटा. मागीर सांजचे म्हणटा म्हाका मातशें हाफ एन आवराक कितें म्हाका ते तेंच्या फुड्यान वचून उबें केल्यार जालें इतलेंच. Being a lady councillor, they are doing like this for me. Same thing they are doing, they are councillors also, only for me. Start off by saying, at least now they are alleging that no work has been carried out in their words, which is not true at all. It's completely baseless. They are talking about pruning and all. I think tree cutters have been deployed in their words multiple times. I think their allegation is that the tree cutters have not been given. See, I'm not handling labor. I'll be very clear about this also now. There are a lot of important things that I'm handling right now. What happens is now, say, before the monsoon starts, we do a survey of all the dangerous trees in Panjim, whether it's Ribandar, Panjim, all thing. Now, our teams proceed as per that. Okay. Now, there are 27 other councillors also. And there are 3 of them. The thing is that why they've not been, if they've not been getting me, I have not really checked. But as and when we get requests from the people of those areas, we have, and if it's dangerous tree or whatever it is, we always cater to the interests. Always cater to the interests of the people. मान्सून जरी डिले जाला तरी प्रत्येकाच्या वॉर्डान म्हणजे आमकां मेयरान पयलींच सांगलेलें तुमचें कितें कितें डेवलप म्हणजे प्री मान्सून वर्क तुमचें लिस्ट दिया म्हणून त्या प्रमाणे आमी सगळ्यांनी आमचें लिस्ट दिलें आमचें कितें कितें मेन ज्यो ड्रेनी आसा त्यो डिसील करपाच्यो जावं धाकट्यो ड्रेनी क्लीन करपाच्यो जे पावसा खातीर जें कितें काम आसा तें आमकां आमचें इलेक्शन जावन रोखडेंच मेयराचें हें जावन रोखडेंच स्टार्ट केल्लें डेप्युटी मेयराक तेणें इन्चार्ज केलो की सगळीं कामां डेप्युटी मेयरान पळोवपाची आनी त्या प्रमाणे आतां एग्जाम्पल म्हाज्या वॉर्डान म्हाका JCB जावं म्हाका लेबर जावं ट्री कटर प्रुनर सगळें विडिंग मशीन हें सगळें आमी टायम टू टायम हाडून आमी काम आमचें केलें. हडफडे बर्ज क्लबाच्या उज्याच्या घडणुके उच्च न्यायालयान महत्वाचे निर्देश जारी केल्यात. न्यायालयान एमिक्यूज क्युरे कडेन एक सविस्तर अहवाल सादर करपाचो आदेश दिला. या घडणुकेत जीव गेल्ल्या सगळ्या 25 व्यक्तींची नांवां, पिराय, व्यवसाय आणि हेर तपशील आशिल्ली वळेरी सादर करपाक सांगला. याचिके संबंधी योग्य कारवाय वेळार जातली म्हणून पीडित कुटुंबाक बेगोबेग लुकसाण भरपाई मेळप चड म्हत्वाचें अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी न्यायालयात स्पश्ट केलें. मजगतीं कांय पंचायतींनी अजून वेपार परवानग्या संबंधी प्रतिज्ञापत्रक दाखल करूंक नाशिल्ल्यान नोंद न्यायालयान केल्या. या प्रकरणातली फुडली सुनावणी 15 जुलय 2026 ह्या दिसा जातली. कलंगूट मल्टी लेवल कार पार्किंग प्रकल्प ऑक्टोबर मेरेन पुराय जातलो अशी माहिती आमदार मायकल लोबो हांणी दिल्या. एकदा प्रकल्प पुराय जातकच हो प्रकल्प बुटाच्या अंतर्गत दिवपाचें थारायला. हो प्रकल्प कलंगूट वाठारांतल्या पार्किंगाची समस्या उणी करपाक मदत करतलो. तशेंच येरादारी वेवस्थेत सुदारणा जातली. थळाव्यांक आनी पर्यटकांक बरी सुविधा मेळटली. आमकां टिटोज लेनाचेर आमचो व्हडलो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा आनी टिटोज लेनाचेर तेका लागून आमी आतां कितें केलें की सगळे आमी वचून फ्रायडे वचून मेवले आमी फ्रायडे फ्रायडे मेळोन आमी खूब पयले प्रॉब्लेम जाला तेजो. सो आमी आतां कितें केलां ऑन फ्रॉम फ्रायडे सॅटर्डे संडे इट इज अ वॉकिंग लेन. पीपल यूज टू ब्रिंग देयर बायक्स कार्स एंड पार्क इन टिटोज लेन. ते रोडाचेरूच पार्क आनी सगळे बार्रांनी वचप आनी जोर तर फाल्यां कसलोच इन्सिडंट जालो जाल्यार फायर ब्रिगेड थिंगा पावची ना. दुसरे जो तर कोणाक धांवूंक जाय आतां फायर जाला आनी कोणाक धांवूंक जाय धांवपाक जागो आनीक ना. सो ती आखी लेन जी आसा 6 मीटर रोड हॅज टू बी ऑलवेज क्लियर फ्रॉम ऑल एन्क्रोचमेंट एंड ऑल्सो फ्रॉम 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर. सो दॅट इज बींग नोटिफाईड एज नो पार्किंग फॉर 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर. And especially in the evening on Friday, Saturday, Sunday, 6 p.m. onwards, it will be up to 6 a.m. will be walking street, which is a very good decision. Secondly, आता गाडयो वाढलेल्यो आहा त्यो पार्किंग करपाक नाजरी पार्किंग कमी जाता. नाजरी पार्किंग म्हणून एक विलेज पंचायतीचे पार्किंग ते it was handed over by GSIDC earlier when Manohar Parrikar was the chairman to village panchayat, and Comunidad of Kalangut had handed it over to पंचायत फॉर पार्किंग पर्पज. सो कोर्टाची ऑर्डर आहा ती आनी थिंगा मल्टी लेवल कार पार्क जावचे म्हणून पंचायतीचे एक विजन आहा आनी हे आमी अंडर बूट बेसीस दिवपाक थारायल्ले आहा. बिल्ड ऑपरेट ओन ट्रान्सफर हे पंचायत ह्या विकान तेजे टेंडर काडटली. बिल्ड ऑपरेट ओन ट्रान्सफर म्हणजे जे मनशान
पंचायतीन आपलो पैसो मोडप ना, गव्हर्नमेंटूय आपलो पैसो मोडचो ना. सो तो कोण मनीस येता पळय तो पयशे मोडटलो, तो बांदतलो आनी पंचायतीक एव्हरी इयर पयशे दितलो. इट कॅनॉट बी बिग अमाउंट. So whatever is the amount they decide, Panchayat decides as per the rates prevailing going on. Parking, cleanliness आणि बऱ्यो टॉयलेट फॅसिलिटी ह्या भागान आसच्यो म्हणजे कलंगूट, बागा आणि अप टू गावरावाडो टू ऑल ओव्हर प्लेसेस स्मॉल नोटिफाईड पार्किंग्स आणि सेम वे फुटपाथ्स गोईंग टू दीज बीचीज जे आता खाली हो एकूच मल्टी लेवल कार पार्क नाझरीचो आता टेंडर जातलो ह्या विकान तें काम आमी ऑक्टोबरांसून रेडी करूंक सोदता. आनी तेजे भायर जो अनेक मल्टी लेवल कार पार्क करूंक सोदता आमी हे उमतावाडो, माड्डावाडो आनी तिवायवाडो ह्या लोकां खातीर जे ट्युरिस्ट येता तेंच्या हितून गेस्ट हाऊसांनी तेंकां पार्किंगाक जागो ना, ते रोडार पार्किंग करतात. ते जावचे म्हणून पंचायतीने एक डिसिजन घेतला आणि ट्युरिझमाकडे रिक्वेस्ट केला आणि सीएमाकडे की आमकां हो मल्टी लेवल कार पार्क घालून दिवचो म्हणून ट्युरिझम प्रॉपर्टीन. तितूनसून ट्युरिझमाकूय पयशे वयतले आणि पंचायतीकूय वयतले. सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ट्युरिस्ट एज वेल एज लोकल्स. हे काळाची गरज आहा आणि ही सजमता. ट्युरिझम डिपार्टमेंटूय सजमता, गव्हर्नमेंटूय सजमता आणि पंचायतूय सजमता. कित्याक आता मी पळयता मेस गेल्या विकान इतले ट्युरिस्ट येयले गोंयान. कलंगूट वॉज लायक अ मेस. म्हणजे भितरूय वचोंक मेळना, भायरूय येवंक मेळना. हितून इमर्जन्सी व्हेकल्स ज्यो फायराचे आसूं, 108 आसूं, ह्यो पावपाक जाय लोकांच्या दारान आनी कोणाक जर तर उजो लागलो खंयच्या हॉटेलाक गेस्ट हाऊसाक जाल्यार थिंगा पावपाक जाय. ते पावच्यो आणि सगळ्यांक इमर्जन्सी सर्विसीस मेळच्यो आणि बरे फॅसिलिटी मेळच्यो म्हणून ह्यो मल्टी लेवल कार पार्क, बऱ्यो फुटपाथ आणि बरे रोड हे आसपाची गरज आहा. संवसारीक पर्यटन थळ आशिल्ल्या मयेच्या फामाद तळ्याचेर पर्यटन विकास महामंडळान आता कायाकिंग बोटिंग सेवा सुरू केल्या. हे सेवेक लागून पर्यटनाक वाव मेळटलो असो विश्वास सरकाराक आसा. राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी ह्या कायाकिंग बोटिंग सेवेचे उक्तावण केले. ह्या वेळार थळावे आमदार प्रेमेंद्र शेट आणि जीटीडीसीचे अध्यक्ष आमदार केदार नाईक हजर आशिल्ले. टुरिझम तशें पयलें आसत आमच्या गोंया भितर नॅचरल आसा तो आमी जर लोकां पर्यंत पावयलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी खूब टुरिझम फ्लरीश करपाक शकतले. केवळ ट्युरिस्ट हे बिचार आयले ते प्रत्येकाचो एक वेगळो नेचर आसा. कोणाक बीच आवडटा, कोणाक शांत आवडटा, कोणाक बर्ड्स पळोवपाचें आवडटा आनी त्यामुळे ज्या तरेन ट्युरिस्टाक आवडटा त्या तरेची फॅसिलिटी आमी जर करून दिली आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या गोंया भितर सगळें आसा. बऱ्या तरेचे दोंगरूय आसात, बऱ्या तरेची अशी तलाव आसात आनी त्यामुळे त्याचो योग्य तो जर उपयोग आमी जर व्यवस्थितपणे थोडो इन्फ्रास्ट्रक्चर जर तातूंत डेव्हलप केलो आसत, लोकांक फॅसिलिटी जर दिली आसत जाल्यार म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्टूय येवपाक शकतले. आनी तांकां एक संद बऱ्याच जाणांक खबर ना कितें आसा काय म्हणून. हे परत एकदां जेन्ना हे टूर जर सुरू केले जाल्यार जे ट्युरिस्ट गोंयांत येतात तांकांय दिसतलें की एक दिसाचो, कारण आमी पळयतात बऱ्याच राज्यांनी आमी जेन्ना भोंवपाक वतात थंय कांयच आसना खरें म्हणटलें, पण आमकां ते खंय तरी फिरयतात आनी दिसभर घालयतात. आमच्या गोंया भितर खूब गोश्टी आसात आनी ज्यो गोश्टी आमी लोकांक दाखोवपाची गरज आसा. आनी त्यामुळे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचें आसा गोवा बियॉन्ड बिचीस, आमचो ट्युरिझम मंत्री तेंच म्हणटा. आनी म्हणून सरकाराच्यो ट्युरिझमाच्यो एक्टिविटी हे केवळ पयलीं पणजेन जातले, आतां तेंच्यांनी ठरयलां की सबंद गोंयभर. त्यामुळे आमच्या भितर खूब गोश्टी आसा, पण ते जर आमी जर केले आसत, तांकां जर ऑपॉर्च्युनिटी दिली आसत जाल्यार ते भुरगे त्या भागा भितर तांकांय आपले कितें तरी रोजगार जो आसा तो तांचो तातूंतल्यान उपलब्ध जातलो. ह्या स्पॉटा बद्दल कितें करपाक जाय हेचे सगळे वारंवार आमचे चर्चा चालू आसता. हांगासर म्युजिकल फाउंटन. गांवकरवाडा होंडा सत्तरीत खोपीक सोमारा मध्यान रात्री भिरांकूळ उजो लागलो. उज्यान खोपीतले सामान लासून सुमार 1 लाख रुपयांचे लुकसाण जाले. उजो पालोवपी दळाक खबर मेळ्ळे उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव घेवन उजो नियळटान हाडिल्ल्यान 50,000चे भांडवल वांटोवपाक तांकां यश आयलें. उजो लागपाचें नेमकें कारण अजून कळूंक ना. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
आयज लोक